भाजपाचो लोकसभा वेंचणुकेचो उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नायकान चडशा मतदारसंघांनी वचून प्रचार केला। आयतारा तांणी झरमे वाठारांत आनी सोमारा वाळपय मतदारसंघांत प्रचार केला। आयतारा झरमे वाठारांत भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायक प्रचार करतना ताचे बरोबर मोजकेच लोक प्रचाराक भोंवताले। प्रचार करतना तांणी प्रत्येक घरांनी वचून आपणाक परत एक फावट वेंचून दिवपाची विनवणी लोकां कडेन केल्या। श्रीपाद भाऊ बरोबर लोक आसात आनी परतून उत्तर गोंयचे मतदार ताकाच वेंचून लोकसभेत धाडटले अशी आस्त भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी उक्तायल्या। तांचे बद्दल म्हजे तशें सबंद गोंयच्या जनतेचे मत आसा की भाऊ सारकेलो कॅन्डिडेट हो एक उत्तम कॅन्डिडेट आसा। आनी तुमी जे उदो म्हटले की भाऊन कांयच काम करूंक ना अशें कोण तरी आरोप करता, पण जनता पिशीना। जनते दोळे उगडे धरून जनता सगळे पळयता। जनतेक खबर आसा भाऊन जितलें काम केला पळय नॉर्थ गोवान तितलें कोणेच तितलें खंयच्याच खासदारान करूंक नासतलें। भाऊन काम करता आसतना खंयचो मतदारसंघ बीजेपीचो काय काँग्रेसीचो हे केन्नाच पळोवंक ना। आमचो मतदारसंघ पर्य मतदारसंघ जो आसा तो गेले अनेक वर्सां काँग्रेसी कडेच आसा। प्रताप सिंग राणे हो आमचो मतदारसंघाचे आमदार, पूण आमच्या मतदारसंघान सुद्दां भाऊन तितल्याच तत्परतेन कामां केल्या। खंयच अशें दुजा भाव करूंक ना की बाबा हो कॅन्डिडेट हो जो मतदारसंघ आसा तो काँग्रेसी कडेन आसा थंय काम करचें न्ही, हो मतदारसंघ बीजेपीचो थंयच काम करया अशें केन्नाच भाऊन हें करूंक ना। आनी ह्या फावटी मोठ्या मताधिक्यान भाऊ निवडून येतलो हातून मातूय दुबाव ना। सोमारा श्रीपाद नायकान वाळपय मतदारसंघात आपलो प्रचार केलो। वाळपयन गोंयचो भलायकी खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन ताका तेंको दिलो। स्वता वाळपयचो आमदार श्रीपाद नायका बरोबर आशिल्ल्यान विश्वजीत राणेच्या कार्यकर्त्यांनी ताचे बरोबर प्रचाराक भोंवले। वाळपय, झरमे आनी उजगांव म्हळ्यार सत्तरी ह्या तिनय कडेन श्रीपाद नायकाकच मतदान चड आसतलें अशें विश्वजीत राणेन श्रीपाद नायकाच्या प्रचाराक भोंवतना जाहीर केलें। वाळपय मतदारसंघात आतांच तुमकां सांगून दवरता की चडांत चड मतांनी ते निवडून येतले। मार्जीन भरपूर आसतली। जे म्हाजे इलेक्शनाक मार्जीन गावली त्याच तरेन इलेक्शनाक मार्जीन तांकां गावपाचो आमचो प्रयत्न आहा। आनी प्रचार ते आयज आमकां भेट दिवपाक आयिल्ले आसा। प्रचार चालू आसा, काम चालू आसा, उत्साह निर्माण लोकां मदीं ऑलरेडी जाल्ली आसा। लोक आयज लोकांक वळखता। श्रीपाद नायकाचे इतले 4 टर्माचे काम आसा। सत्तरीन प्रत्येक गांवांत गेल्यार तेंचे कार्य आसा। आमी कोणाची टिका करपाक हांगा येवंक ना। आमी जे कितें काम केलां, जे कितें बरें केलां त्या आदाराचेर मतदान घेतले। हे बाकीचे काँग्रेस बिंग्रेसचे टिका करता, टिका निश्चित करची। आमकां तेंचें नांव बी घेवपाचें ना, कारण तांकां मतां बी पडपाचीं ना सत्तरीन। आनी आतांच सांगता, सत्तरी म्हटल्यार वाळपय, पर्य आनी उजगांव तिनी कडेन आमचे प्रत्येक बुथार भारतीय जनता पक्ष आनी आमचे श्रीपाद नायक लोक हांकां मतां मारतले आनी हेंची लिडींग आसतली प्रत्येक बुथार। एक बूथ न चुकता। काँग्रेसी कडेन कार्यकर्ते ना। जे कोण सायकल रॅली भोंवल्यात ते कितली लोकांची कामां करतात हें सगळ्यांक खबर आसा। तशेंच आमदार प्रताप सिंग राणेन श्रीपाद नायकाक तेंको दिल्लो आनी आतांय दितलो अशें विश्वजीत राणेन जाहीर केलें। ते कोणाक खबर ना। आनी दुसरी गोश्ट, हांव काँग्रेसचे हे नेते 5 बुडकी जे हांगा वाळपय भोंवता हेंचें अस्तित्व कितें तें आख्खे सत्तरीच्या लोकांक खबर आहा। कोण भोंवता? जेन्ना बायसिकल रॅली जाली 10 लोक बी ना। हांगा कोणीय येवं, हांव आयज तुज्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां, खंयचोय नेतो येवं हांगा भारतीय जनता पक्ष दोनी मतदारसंघांत लीड आसतली। आनी एक विचारूंक सोदतां, झरमे जेन्ना म्हाजे स्वताचे वडील प्रताप सिंग राणे गेल्ले तेणी सांगले व्यक्ती आसूंक जाय जाल्यार श्रीपाद नायक सारके आसूंक जाय। आनी तो जेन्ना सांगता तो विचार करून उलोवपी मनीस। तेणी इतल्या वर्सां श्रीपादाकूच सपोर्ट केल्लो आसा। आनी एक सांगता की हेंचे कडेन नेतृत्व ना। हे सत्ते खातीर आपापल्या विकास करूंक नासलो जाल्यार आपणाक लोक वेचून दिवचे नासले। तशेंच आपणे कितें विकास केला हे लोकां सामकार आसा। आतां काँग्रेसीच्या उमेदवारांक दिश्टी पडना तांकां कोण कितें करपाक शकना अशें श्रीपाद नायकान पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दिली। उत्तर गोंयच्या लोकांनी सतत 4 वेळा म्हाका निवडून दिलो। तो कित्याक लागून दिलो? तांकां पसंत आहा म्हणून दिलो। परंतु जो मनीस कावन्सिलर म्हणून निवडून येवंक शकना, आमदार म्हणून पडलो, कावन्सिलर म्हणून पडलो, आतां लोकसभा सिटा उबो रावला तेही पडपाकूच आहा। हे जनतेक सगळ्यांक खबर आसा। ज्या मनशाक कावन्सिलरचो सीट निवडून येवंक शकना
मनीस व्हडले बातां म्हणून करतलो कितें ताणें विकास हो केन्ना पळोवंकूच ना म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा ताणें केन्ना पळोवंकूच ना त्यामुळे विकास ताका दिसचीच ना तो सदांच खोटें उलयता कांय करूना आमी रिटर्न अहवाल तोंडान सांगू ना आमी लेखी अहवाल जे कितें 4 टर्माचो लेखी अहवाल 4 फावटी दवरलेलो आसा ती ताणें बरो भशेन वाचचो आनी ताजेर अभ्यास करून उलयचें आनी त्यामुळे जे काय ज्यो गोश्टी उलयता ताका कांय तथ्य ना कारण आमचे आरोप करपा ताका एकूय मुद्दो ना भ्रश्टाचार कसलोच 5 पयशाचो भ्रश्टाचाराचो आरोप तो करूं शकना आमच्या चारित्र्या विशीं करूं शकना आमी खंय तरी कसलो तरी वेश घालून कोणा लुबाडपाचें काम करूना हांव तें स्पश्ट सांगना आनी त्यामुळे ताणें आपल्या मर्यादेन उलयचें आनी जेन्ना लोक पण आमी धरुया कांयच करूना लोक निवडून दितात ते लोकांक पिशें म्हणपाचें आहा ताका अशें कांय ना लोकांक आमचें काम आवडलां लोकांक आमचें हें आवडलां म्हणून लोक निवडून दितात शेवटी निवडून दिवप हें लोकांचें लोकांक ताणें मूर्ख समजचें न्ही